नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश परब आमोणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपयलीं नजर मारूया हेडलायन्साचेर. राज्यात मंत्रिमंडळ फेरबदलाची चर्चा नेटान. मुख्यमंत्र्या घेतली राज्यपालांची भेट. मोगोपा फुडारी दीपक ढवळीकर मेळ्ळो दामूक. कळसा बंडुरा प्रकल्पाचेर कर्नाटक आनीक एक पावल फुडें. उदक वळोवपाच्या प्रक्रियेची अंमलबजावणी करपा खातीर कर्नाटक सरकारान खानापूर तालुक्यांतल्या शेतकऱ्यांक जमीन संपादना विशीं नोटीस केली जारी. इंटरनेट आनी टीव्ही केबल ऑपरेटरांच्यो केबली खातरपाक वीज खात्याची स्थगिती. फुडलो आदेश ये मेरेन कारवाय करची न्हय. मुख्य वीज अभियंतो स्टीफन फर्नांडीसाचो आदेश. बेकायदेशीर रेंव काडपाच्या प्रकरणात कारवाय करपाक कळाव दिवचल मामलेदाराक जारी करात. कारणां दाखय नोटीस. उच्च न्यायालयाची उत्तर गोंय जिल्लो अधिकाऱ्याक निर्देश. दर एका मतदारसंघात दितले 300 नोकऱ्यो. परवरे जाल्ल्या भाजप कार्यकर्ते मेळाव्यात मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतांचें आश्वासन. बारा वरांच्या मॅरेथॉन चर्चे उपरांत वकफ दुरुस्ती विधेयक संसदेत पास. 288 खासदारांनी दुरुस्ती वटेन जाल्यार 232 खासदारांनी विरोधात केले मतदान. आणि आता खबरो विस्तारात. राज्यात मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या चर्चांक नेट आयला. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतांनी राज्यपालांची भेट घेतिल्ल्यान बेरेस्तारा सांजे मंत्रिमंडळ फेरबदल जाता काय कितें असो दुबाव मारपाक लागिल्लो. मंत्रिमंडळ फेरबदल बीन कांय ना. मुख्यमंत्र्यान राज्यपालांची सदिच्छा भेट घेतली म्हणून भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान सांगले. राज्यात मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या चर्चांक नेट आयला. दुसरे वटेन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांनी राज्यपाल श्रीधरन पिल्लयाची भेट घेतिल्ल्यान सांजे मेरेन मंत्रिमंडळ फेरबदल जाता काय कितें असो दुबाव मारपाक लागला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान घेतिल्ली राज्यपालांची भेट ही राजकीय दिश्टीन प्रेरीत आशिल्ली काय आनी खंयचो विशय घेवन मुख्यमंत्री राज्यपालाक मेळ्ळो तें मात कळपाक मार्ग ना. दुसरे वटेन मोगोपाचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकरानूय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकाची भेट घेतली. प्रदेशाध्यक्ष जाल्यार दीपक आपल्याक मेळूंक नाशिल्लो. ताका लागून तो आपल्याक मेळपाक आयिल्लो अशें दामू सांगता. दुसरे वटेन मुख्यमंत्री राज्यपालाच्या भेटीचेर दामू सांगता ही फकत सदिच्छा भेट आशिल्ली खंय. हे भेटी फाटल्यान मंत्रिमंडळ फेरबदल वा आनी कसलोच उद्देश नाशिल्ल्याचें ताचें म्हणणें. आमच्या सरकारान ते मोगोचो सहभाग आसा न्ही, सो आमचे बरोबर ते आसा आणि पक्षाचे तेय आपले त्या वाटेच्यान आपलें काम करतात, आमी आमचें काम करतात. आमचे 40 मतदारसंघान संघटन वाडोवप हें आमचें काम. आज सर मुख्यमंत्र्यान खंय तरी राज्यपालांची भेट घेतली आणि रिशफलाचे वारे खंय तरी चालू आसा. ते मागीर सगळे गजाली मागीर प्रिंट मिडिया, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया वेगवेगळे हातून केला. कितें म्हणजे ते आपापले कितें अंदाज काडपाक तांकां कोणें हाडूना. आमचे मित्र ते सगळे अंदाज काडीत रावात. पूण एक खंय तरी एक आजचे की कितें म्हणटा ते नाका जाल्ले खबरी म्हणजे स्टँडर्ड ऑफ हें आसता वेवस्थीत जर आसत न्ही बातमीचेरय बीन लोक विश्वास दवरतात. म्हणटकीर त्या खातीर तांणी मेळप हें तांचें काम आनी तशें हांवूय मेळपाचो आसा. तुमी वयतले आमी कितें कारण आसा? सदिच्छा भेट मेळपाक आसता. काही गजाली नव्या वर्साक हें जालें वचूंक ना. नव्या वर्साक नाही विविध विशयाचेर चर्चा आसता ती सरकाराचे भाग न्ही तो कामाचो भाग. प्रत्येक कामाच्या भागाचोच खंय तरी हें व्हरून ताका लावप आनी तें करप बरोबर ना. सरकार वेवस्थीत चलता, स्थिर चलता. जे कितें निर्णय जावपाचे ते योग्य वेळाचेर निर्णय जातले. ताका हांव पळोवंकूच ना हें आनी गडबडीत, सो ताका मेळून एक चर्चा राजकारणाचेर राजकारण तुम्ही दिल्ली वचून येयल्या हालींच मेळोन येयल्या. तेंच्यांनी तुमकां बरो प्रतिसाद दिलो. बरो आमकां प्रतिसाद. तेचेर कितें आयज चर्चा बी जाली हांगासर? म्हणजे एक कडेन रावपाची आनी ऑल इज वेल. सध्या आमी आसा BJP ऑफिसाच्या भायर. एक म्हत्वाची अपडेट तुमच्या मुखार हांव घेवन येयला. ती म्हटल्यार आयज BJP ऑफिसान दामू नायक हाका मेळपाक दीपक ढवळीकर येयल्ले. तेच्या पयलीं एक खबर येयली ती म्हटल्यार
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद चव्हाण यांनी राज्यपालांची भेट घेतली. ह्या भेटीची न्यूज येता म्हणसर आमकां कळ्ळें की दामू नायक सरांची भेट दिपक ढवळीकरांनी घेतली. सद्या गोंयभरान खुर्ची बदलाची चर्चा खूब नेटान चालू आसा. कोणाची खाती वतली, कोणाची उरतली, हेचेरूय गरमागरम चर्चा चालू आसा. त्या भितूनूच हे सद्या चित्र घडलेलें आसा. ते म्हणल्यार मुख्यमंत्र्यांनी भेट घेतलेली आसा राज्यपाल जी आनी त्यांची बरीच चर्चा जाली. आणि आता सुद्धा दामू नायक सरांची भेट दिपक ढवळीकर सरान घेतली आणि बरी अर्दे वर पावण वर त्यांची चर्चा झाली. आम्ही जाणून घेवपाचो प्रयत्न केलो दिपक ढवळीकर सरा कडसून की त्यांची भेट कित्याक आसली. तर त्यांनी सांगले की आमची सदिच्छा भेट आसली. तांकां शुभेच्छा दिवपाक येयल्ल्यो. जो आजून पण मंडळ अध्यक्षपद स्विकारल्या उपरांत आपूण मेळोंक नासलो म्हणून मेळपाक गेल्लो. आणि जेन्ना आमी विचारले राजकीय घडामोडी बद्दल की सद्या एक वेगळे युतीचे उरतली की ना हाची चर्चा चालू आसा. तर त्यांनी सांगले की युती ही आसतली 2027 पर्यंत भाजप आणि मगोची युती आसतली. दिल्लीन सुद्धा ते जेन्ना मेळ्ळे तेन्ना तांकां एश्युरन्स मेळ्ळा की ही युती उरतली म्हणून. आणि दिपक ढवळीकरान एक मेजर स्टेटमेंट केला. ते म्हटल्यार त्यांनी अशें खंयच म्हणवलें की CM सराक मिसगायड केल्लेलें वयता. हे त्यांनी परत एकदां सांगलें. जेन्ना आमी तांकां विचारलें की तुमचो एक कोट आसा की मिसगायड केले गेले CM सराक म्हणून. त्यांनी सांगलें की आपूण अशें खंयच म्हणवना की आपूण मिसगायड केला म्हणून. तर तेच्या उपरांत आमी दामू नायक सराक मेळ्ळे. तांकांय विचारलें की तुमची भेट घेतली दिपक ढवळीकर आनी तेणेंय सांगलें की ती आमची सदिच्छा भेट आसली. आमकां मेळोंक नासलें खूब दीस जाले मेळोंक नासलें. म्हणून तेणी येवन आपली भेट घेतली आणि काय राजकीय मुद्द्यांचेर चर्चा जाली. पूण ती चर्चा कितें जाली हे आमकां तेणी फोडून सांगूंक ना. पूण हो सगळो सिनारियो पळयता जे खुर्ची बदलाचें वातावरण जें आसा तें तशेंच गरमागरम आसा. आनी केन्नाय ही गजाल येवं शकता की खुर्ची बदल जालो म्हणून. आयज मुख्यमंत्र्यान राज्यपालांची भेट घेतली आनी त्याच भायर ही भेट जाली दामू नायक आनी दिपक ढवळीकरांची. ही अपडेट आसली BJP ऑफिसा कडसून. अश्यो अपडेटी तुमी पळयत रावात गोमंतक न्यूज. कळसा बंडुरा प्रकल्पाचेर कर्नाटकाचे आनीक एक पावल फुडें. उदक वळोवपाच्या प्रक्रियेची अंमलबजावणी करपा खातीर कर्नाटक सरकारान खानापूर तालुक्यांतल्या कांय शेतकऱ्यांक जमीन संपादना विशीं नोटीस जारी केल्या. तशेंच ह्या शेतकऱ्यांक 80 दिसां भितर हरकत सादर करपाची मुजत ह्या नोटिसेंत दिल्या. कळसा भांडुरा प्रकल्पा वरवीं म्हादयचें उदक वळोवपाचो विशय कितलींशींच वर्सां जालीं सुरू आसा. गोंया खातीर म्हादयचो विशय सामको म्हत्वाचो. एके वटेन गोंय सरकार सध्या मंत्रिमंडळ फेरबदला विशीं व्यस्त आसात जाल्यार दुसरे वटेन कर्नाटक म्हादय वळोवपाच्या तयारीत आशिल्ल्याचें दिसून येता. कर्नाटक सरकारान खानापूर तालुक्यांतल्या कांय शेतकारांक जमीन संपादना विशीं नोटीस जारी केल्या. तशेंच 80 दिसां भितर हरकत सादर करपाची मुजत ह्या नोटिसे वरवीं दिल्या. कर्नाटक सरकारान कणकुंबी वाठारांत कळसाचें काम पुराय करून आतां भंडुरा प्रकल्पाच्या कालव्याच्या बांदकामा खातीर करमळा वाठारांतल्या गांवांतली जमीन घेवपाक सुरू केल्या. ताका लागून जमीन संपादनाची नोटीस ह्या शेतकारांक जारी केला अशें पर्यावरण अभ्यासक राजेन केरकार हांणी सांगलें. ह्यान पयलीं आपणें नेर्से गांवांत वचून कर्नाटकान जें फॅब्रिकेशनाचें काम केल्लें ते विशीं गोंय सरकाराक दखल घेवपाक सांगिल्लें अशें केरकार हांणी सांगलें. कर्नाटक सरकारान कणकुंबी हांगासर कळसाचें काम पुराय करून आतां भांडुरा ह्या प्रकल्पाचें काम नेर्से गांवांत सुरू करपाच्या नदरेंतल्यान चांचपणी सुरू केल्या. आनी तेच्या खातीर जी बजेटरी प्रोविजन आसा ते हाच्या पयलींच सिद्धरामय्या जे आसा कर्नाटकाचे मुखेलमंत्री तेंच्यांनी अर्थसंकल्पान केल्ले आसा. कांय दिसां पयलीं कर्नाटकांतल्या मलप्रभा विभागाचे जे शिपणावळ खात्याचे अधिकारी आसा तेंच्यांनी आपणालो जो भंडुरा प्रकल्प आसा ह्या कामा खातीर जे कालवे बांदपाचे आसा त्या कालव्यां खातीर करमळा ह्या आनी वाठारांतल्या गांवांतली जी जमीन आसा ती घेवपाच्या नदरेंतल्यान प्रक्रिया आसा ही सुरू केल्लेली आसा. हाच्या पयलीं हांवें नेर्से गांवांत वचून कर्नाटकान जे फॅब्रिकेशनाचें काम केल्लेलें ते गोंय सरकाराक ह्या संदर्भात गंभीरपणान दखल घेवपाक सांगलेली. आनी तेच्या उपरांत गोंय सरकारचे जे शिपणावळ खात्याचे अधिकारी आसा दिलीप नायक तेंच्यांनी त्या जाग्याचेर वचून पळोवणी केल्ली आनी थंय फॅब्रिकेशनाचें जें काम चलता त्या संदर्भात सरकाराक आपणालो रिपोर्ट सादर केल्लो. आतां कर्नाटक सरकारान नव्यान भांडुरा प्रकल्प जो आसा
तेचे काम जे आसा ते अजून सुरू जावंक ना, कारण तो पुराय वाठार जो आसा तो भीमगड अभयारण्याच्या कक्षेन येता. हांगासर घनदाट अशें जंगल आसा आनी हांगा काम जर सुरू करताले जाल्यार त्याच्या खातीर राष्ट्रीय वन्यजीव सल्लागार मंडळ आणि त्याच प्रमाणे वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालय त्यांची परवानगी घेवप गरजेचे आसा. पूण कर्नाटक सरकारान आपले कालवे आणि बाकीचे कामकाज जे आसा हे करपाच्या नदरेंतल्यान ती सुरवात करपाचें थारायला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. वीज खात्यान केबल ऑपरेटरांक थाकाय दिल्या. लायटीच्या पोलावयले इंटरनेट आनी टीव्ही केबल ऑपरेटरांच्यो केबली काडपाक वीज खात्यान स्थगिती दिली. फुडलो आदेश येय मेरेन कारवाय करपाक मेळची ना खंय मुख्य वीज अभियंतो स्टीफन फर्नांडीसान ह्या विशीं आदेश काडलो. वीज खात्यान केबल ऑपरेटरांक थाकाय दिल्या. इंटरनेट आणि टीव्ही केबल ऑपरेटरांच्यो केबली कातरपाक वीज खात्यान स्थगिती दिल्या. एका बरोबर आमी सगळ्योच केबली कातरून उडोवपाक शकनात. अशें केलें जाल्यार इंटरनेट सेवाय बंद पडटली आनी सगळींच कामां आडकून उरतली. तशेंच लोकांकूय त्रास जातलो अशें वीज खात्याचो मुख्य अभियंतो स्टीफन फर्नांडीस सांगता. कांय केबल ऑपरेटरांनी पयशे फारीक करता म्हणून सांगल्यात. दंड वसुलीचे बाबतीत केबल ऑपरेटरांक कसलीच थाकाय मेळची ना, तांकां फकत वेळ वाडोवन दिला अशें स्टीफनाचें म्हणणें. कित्याक हो एक सेन्सिटीव इश्यू न्हू. आतां तुमी पळयलें फूल गोंयांत इतले केबल आसाय, डिफरंट ISPs आसाय, केबल ऑपरेटर्स आसा. नाव somebody has done a mistake in the past to allow them to put it. Now it has become so much that we cannot take abrupt action to cut it immediately. When it was cut, my staff were doing a duty, but we have to see duty also and the responsibility of the department with regard to the necessary services, important services to the state. Now we were trying to cut the cable because of the safety issues, technical issues, legal issues, and financial also. Was correct. But when we were cutting these cables, people were appearing and preparing for the exams. Parents were disturbed because their child aspirations, future, academic career, everything was disturbed. Now such a vast business, if it is disrupted without proper attention and care, it is going to disturb in terms of economy also and the public trust also. Now there are 2-3 people, ISP, cable operators, public and government. So it is not done to help the cable operator or ISP. It is basically the pressure comes from the government because of the public. Now also we are not giving them relief in terms of money, only relief in terms of time. Now they are ready to pay, but the guidelines are not very clear. First of all, we need to see on a pole, we need to frame guidelines, how many wires can be drawn. We have different kinds of poles. Then safety needs to be seen. How to identify कोणाचो केबल. आता कोणी म्हणटलो हांव आपल्याचो केबल आपल्या पे केला, but there are 15 cables. So we are in that process. We are going to writing to them, notice in the newspaper who have got a licenses, their addresses, their phone numbers. Then after collecting this information, we will try to find out from which date they are in existence, and based on that we are going to verify the show cause notices what have been because many people have responded that the amount what is charged or penalty which are given is not correct. दुसरे वटेन उचेल्या अधिकाऱ्यान काडिल्ल्या आदेशाक आमकां पाळो दिवपाक जाय. ह्या आदेशा प्रमाण आमकां आतां केबली कातरपाक मेळच्यो नात. फाल्यां पोल मोडून पडलो तरी लेगीत आमकां केबलिंग हात लावपाक मेळना अशें वीज खात्याचो कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेटये सांगता. ऐकात ताचें म्हणणें. ताणें कट करूं नाका म्हणून ऑर्डर गव्हर्मेंटान सांगला कट करूं नाका म्हणून स्टेट गव्हर्मेंटान सीन ऑर्डर ते हांव तुका सांगता हायकोर्टानूय एक ऑर्डर पास केल्या की इट इज बीन वर्कड आउट म्हणून. हांव सोदतालो तें वर्कड आउट पूण आमकां डिपार्टमेंटाक तशें कोणें वर्कड आउट म्हणून करूंक ना. आनी म्हज्या हितून हांव आसा पळय ती मॅटर आतां 8 मे येता तातूंत हांव एफिडेवीट फायल करतलें. सगळें म्हजी मॅटर आसा पळय म्हाका पार्टी केला ती केबल्सांची आसा ऑलरेडी ती 8 मेक हांव तें सगळें घालतलो.
110 कोटी कितें आमकां येवंक जाय आनी आतां त्या ऑर्डरी प्रमाणे ओल्ड पोल सुद्दां काडूंक मेळना कित्याक ते ओल्ड पोल काडटलो सुद्दां ती वायरी काडपाक मेळना ते हांव तुका सरकाराचे हे न्ही ते ऑर्डर ते हांव कशें सांगतलो तुका सर डिपार्टमेंट सरकाराचेच न्ही सगळें हो सरकारूच न्ही सर हांव तुका त्या बद्दल कशें दॅट यू हॅव टू आस्क गव्हर्मेंट आमकां कशें करपाक मेळना न्ही काय आमकां करपाक न्ही आतां पोल मोडलो सुद्दां जाल्यार आमकां त्यो केबल काडपाक मेळना तेजें ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. विड्डे साखळे वाळवंटी न्हंयेत बेकायदेशीर रेंव काडिल्ल्या प्रकरणात कारवाय करपाक दिवचल मामलेदारान हयगय केली. ताका लागून दिवचल मामलेदाराक कारणां दाखय नोटीस जारी करपाचे उच्च न्यायालयान उत्तर गोंय जिल्लो अधिकाऱ्याक निर्देश दिल्यात. वाळवंटी न्हंयेत विड्डे साखळे वाठारांत बेकायदेशीर रेंव काडटात म्हणून साखळेच्या तलाठ्यान मामलेदाराक अहवाल सादर केल्लो, मात ताचेर कारवाय कित्याक करूंक ना ते स्पश्ट करचे आनी ताचो अहवाल सादर करपाक सांगला. ह्या विशींची फुडली सुनावणी 29 एप्रिलाक जातली म्हणून ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान म्हायती दिल्या. That we filed affidavits and pointed out what actions we have taken, and the court has said that as far as that action is concerned, government is acting on the basis of the orders which are passed by the High Court. But about one instance where there was a report by Talati to the Mamledar of Bicholim, where inspection was supposed to be carried out, that took place after 1 week of the complaint. There the court has asked for explanation, and the collector is supposed to get the explanation from the Mamledar, and that report has to be submitted to the High Court. That is the only instance where the court is now presently focusing. The rest of the things the court has recorded that the government is taking action, and government will take action further, and every officer will take prompt action whenever there are reports of illegal sand mining, and appropriate action will be taken in terms of the directions of the High Court. Wherever it is reported that illegal sand mining is taking place, the government is taking action. At some places there were some arrests also which were made. There are places where some sand dumps were confiscated, and canoes were also found out, and action in accordance with law were taken. When is the next date of hearing? After 2 weeks, it's gone on 29th of April. Sir, the contender has raised one issue saying that he has filed some 6 complaints which doesn't show in your chart which has been submitted to the court. No, that the court has not observed anything. Court has focused on only one issue where there was a report of the Talati. फुडल्या 2 वर्साच्या काळात लोकांक नोकऱ्यो दिवपाचे सरकारान थारायल्ले आसा. गोंय मनीसबळ उदरगत महामंडळात आमी नोकऱ्यो तयार करतले आनी दर एका मतदारसंघात 300 नोकऱ्यो दितले अशें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलें. परवरे जाल्ल्या भाजप कार्यकर्त्या मेळाव्यात मुख्यमंत्री उलयताले. जायत्या लोकांक नोकरेचो हुस्को आसता, तसो हुस्को आमकांय आसा. फुडल्या 2 वर्साच्या कार्यकाळात आमी लोकांक नोकऱ्यो दितले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलें. आमी कर्मचारी निवड आयोग तयार केल्लो आसलो तरी आमकां कुशळटाय आशिल्ल्या तरणाट्यांचो हुस्को आसा. गोंय मनीसबळ उदरगत महामंडळात आमी नोकऱ्यो तयार करतले आनी दर एका मतदारसंघात 300 नोकऱ्यो दितले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. परवरे जाल्ल्या भाजप कार्यकर्ता मेळाव्यात मुख्यमंत्री सावंत उलयतालो. बऱ्याच जाणांक दिसता कितें खबर आहा, नोकऱ्यो मेळटल्यो काय ना आमकां चिंता आसा. आमकां चिंता आसा ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट जाल्यार तांची चिंता आसा. आमकां चिंता आसा 10वी फेल जावन जो घरा कडेन आसा पळय न्ही ताची चिंतेची चड चिंता आसा. कारण तेका बाबड्याक खंय आपले नोकरी वेवस्थीत मेळटली काय म्हणून तो कोण तरी 8वी आसतलो 10वी आसतलो. आमी सरकारान ठरयला की फुडल्या 2 वर्साच्या कार्यकाळात जे तुम्ही म्हणटले की तुम्ही स्टाफ सिलेक्शन कमिशन केले, हय पुराय देशात कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामीच्या बेसिसाचेरूच नोकरी भरली वयता. एक तर गोवा पब्लीक सर्व्हिस कमिशन आसतलें, स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आसतलें. कॉम्पिटिटिव्हनेस जो आसा पळय वो आसपाकूच जाय. जो हुशार आसा जर शिकता तो शिकपाकूच जाय. पण त्याच्या बरोबर उरलेल्यांचें कितें करचें काय म्हणटले तुमी, हय उरलेल्यांकूय आमकां नोकऱ्यो दिवपाक जाय, हांव ना म्हणना. उरलेल्यांकूय नोकऱ्यो दिवपाक जाय. आणि माझे तर म्हणणे आसा जो नोकरी करपाक सोदता पळय न्ही त्या प्रत्येक भुरग्याक एक तर नोकरी मेळपाक जाय, नाल्यार त्यांनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करपाक जाय. एकदा ग्रॅज्युएट आणि पोस्ट ग्रॅज्युएट शिकलेलो खंय तरी ताका बऱ्या बँकेत आणि बऱ्या जाग्यार नोकरी मेळूंक शकता. पण तेजी पेक्षा चड चिंता आमकां ह्या भुरग्याची आहा, ह्या मनशाची आसा. आता त्या ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनान फुडल्या 2 वर्साच्या भितर 4000च्या पेक्षा चड नोकऱ्यो आम्ही फक्त ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनात काढता आणि 100% एका मतदारसंघात
300 ते 400 नोकऱ्यो ज्यो आहा त्यो एकाच मतदारसंघात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सालिगांव मतदारसंघाचो आमदार केदार नायकाच्या कामाची तोखणाय केल्या. मतदारसंघात सुरू आशिल्लें ताचें काम आनी योगदान पळयलें जाल्यार केदार नायकाक बऱ्या पदाचेर हाडपाचो आपलो विचार आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री सावंतान सांगलें. आल्त पिळर्णा हांगा जाल्ल्या भाजप कार्यकर्ता मेळाव्याक मुख्यमंत्री उलयतालो. की केदार खूप बऱ्या पद्धतीत काम करता. तो माझा बरो मित्र आणि खरोखरूच सांगता खूप बरें काम करता. एकंदर आपल्या मतदारसंघ कसो आसचो व्हिजनरी नदरेंतल्यान काम करप आणि ज्या पद्धतीत वेगवेगळ्या पंचायत क्षेत्रांतल्या डेव्हलपमेंटाच्या विशयी जे काम तो आणि ताचे सगळे बाकीचे पंच म्हणजे त्यांच्या स्वयंपूर्ण पंचायतीन वचपाचो उरलाव ही पिळण जर व्हिजनरी आमदार मेळत जाल्यार तो आनीक बऱ्या पद्धतीन जावपाक शकता. तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान म्हाका दिसता आनीकूय खूप मोठी डेव्हलपमेंट जे मतदारसंघ म्हणून तो करीत आसा. उरलेल्या 3 वर्साच्या कार्यकाळात अजूनही बी 2 वर्साच्या कार्यकाळात अजूनही बी खूप मोठी आणि बरी डेव्हलपमेंट तुमच्या मतदारसंघात जातली. इतकेच न्ही माझ्या तर प्रमोशन जावपाची गरज आसा. जावपाक जाय माझे वैयक्तीक मत आसा तातले हे बी आमकां म्हणटा. जो कोण काम करता ताका एप्रिशिएट करपाक जाय. जो कोण काम करता ॲट प्रेझेंट इज अ वायस चेअरमॅन इन GSIDC. हांव तुमकां खरोखर सांगता म्हणजे कॉर्पोरेशन म्हणून काम कशें फुडें वयचें कसलोच स्वताचो इंट्रस्ट नासतना आणि स्टेट म्हणून इट इज नॉट ओन्ली द कॉन्स्टिट्युएन्सी स्टेट म्हणून सुद्धा त्या कॉर्पोरेशनान आपले कॉन्ट्रिब्युशन्स कितें आसचे ह्या व्हिजनरी नदरेंतल्यान तो काम करता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. 12 वरांच्या मॅरेथॉन चर्चे उपरांत संसदेत वकफ दुरुस्ती विधेयक पास जालें. बुधवारा राती 2 वरांचेर जाल्ल्या मतदानात 520 खासदारांनी वांटो घेतिल्लो. 288 खासदारांनी दुरुस्ती वटेन जाल्यार 232 खासदारांनी विरोधात मतदान केलें. 12 वरांच्या मॅरेथॉन चर्चे उपरांत संसदेत वक्फ दुरुस्ती विधेयक पास जालें. मतदानात 520 खासदारांनी वांटो घेतिल्लो. 288 खासदारांनी दुरुस्ती वटेन जाल्यार 232 खासदारांनी विरोधात मतदान केलें. अल्पसंख्याक वेव्हार मंत्री किरेन रिजिजू हांणी विधेयक उमीद म्हळ्यार युनिफायड वक्फ मॅनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशियन्सी अँड डेव्हलपमेंट अशें नांव दीत ते राज्यसभेत सादर केल्लें. अब चैरिटी कमिश्नर हम कहेंगे कि भाई मुस्लिम क्यों आया? मुझे बताओ चैरिटी कमिश्नर एक्ट में मुसलमान चैरिटी कमिश्नर बन सकता है या नहीं बन सकता है? उसको ट्रस्ट नहीं चलाना है. उसको चैरिटी के कानून के हिसाब से वो ट्रस्ट चले उसकी देखरेख करनी है. ये धार्मिक नहीं है, ये धर्म का काम नहीं है मान्यवर, ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है. और इसलिए तो फिर चैरिटी कमिश्नर हिंदू होगा तो वो क्रिश्चियनों के ट्रस्ट का कैसे देखरेख करेगा? चैरिटी कमिश्नर क्रिश्चियन होगा तो जैनियों के और हिंदुओं के ट्रस्ट का कैसे देखरेख करेगा? अब बताओ कि सारे ट्रस्ट के चैरिटी कमिश्नर अलग अलग बन, देश तोड़ दोगे आप लोग, तोड़ दोगे. हमने साहब मैं अभी भी आपके माध्यम से इस सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं आपके वक़्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा. ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं. मगर जो वक़्फ बोर्ड है और वक़्फ परिषद है उसका काम क्या है? वक़्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का. वक़्फ के नाम पर औने पौने दाम में संपत्तियों को 100 साल तक किराए पे देने वाले लोगों को पकड़ना है. वक़्फ का जो पैसा होता है, इनकम जो गिरती जा रही है, जिसके माध्यम से माइनॉरिटी का विकास करना है, माइनॉरिटी को आगे बढ़ाना है, इस्लाम धर्म की सारी धार्मिक संस्थाओं को पुख्ता करना है. ये पैसा जो चोरी होता है ना, उसको पकड़ने का काम वक्फ बोर्ड वक्फ परिषद करे. और मान्यवर वो चाहते हैं कि इनके राज में जो मिली भगत चली वो चलती रहे. ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी. दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा मिला करके ज्वाइंट कमेटी में वक्फ अमेंडमेंट बिल पे जो चर्चा हुई है, आज तक भारत के संसदीय इतिहास में इतना व्यापक रूप से
चर्चा, कंसल्टेशन और समय कभी नहीं दिया है। इसलिए मैं जो ज्वाइंट कमेटी में जितने मेंबर्स दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा में जो सदस्य उस कमेटी में थे, मेरे तरफ से सरकार की ओर से मैं धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय जी, कुल मिलाकर के 97,27,772 याचिकाएं ऑनलाइन, फिजिकल, मेमोरेंडम के रूप में, रिक्वेस्ट के रूप में और सुझाव के रूप में पूरे तरह से सरकार ने देखा है, वो जेपीसी के माध्यम से हो या डायरेक्ट दिया हो, हमने सब उसको देखा है। इससे बड़ा कभी भी, इससे ज्यादा संख्या में किसी भी बिल कपर में लोगों का याचिकाएं नहीं आया आज तक। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। ह्या आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटिन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। एक बात तो साफ है, अगर नैक A++ है तो बेस्ट है। जॉइन पारुल युनिव्हर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक। तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर। आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर। तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही। मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह। दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात।